येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पुळ्याचे हेडलायन्स. ब्रेक फेल जाल्ल्यान आपतकालीन सेवा मडगांव नगरपालिकेच्या गाडयेन दिल्यो 3 पार्क केल्ले स्कूटरींक धपको. फोंड्या हालींच नवो बांदिल्ल्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची जाल्या अवतिकाय. पुराय कॉम्प्लेक्स गळटा पावसात. गिरायकांक जाला धोको निर्माण. IMDन ह्या सप्तकात गोंया खातीर जारी केला ऑरेंज अलर्ट. व्हड पावस आनी खर वारे गळपाची शक्यताय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान विकास म्हणून कोण तरी गोंयांत हाडून दवरला. ह्याच विकासाच्या काळात आमकां फोंड्या हालींच नवो बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स गळटाना दिश्टी पडटा. लोकांक भितर येतलो जाल्यार मार्केट धोकादायक जाला. सरकार व्हडले महोत्सव करपाकच गुल्ल जाल्यात होय. लोकांचे पडिल्ले नाकाय अशा प्रस्नांचो पावस आता समाज वावुरपी विराज सप्रेन केला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान सरकाराची नियोजन शून्य कामां उक्ताडार येवपाक सुरवात जाल्यात. फोंड्याच्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची तर सामकी अवतिकाय जाल्या. पुराय मार्केटच पावसात गळपाक लागला. गिरायकांक लेगीत धोको निर्माण जाला. ह्याच कॉम्प्लेक्सात म्युनिसिपल लायब्ररी लेगीत आसा, जातून पावसाचे उदक सांठावला. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन दखल घेत हो प्रस्न तडीक लावचो आनी लोकांक थाकाय दिवची. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. हांव आसा सद्या फोंडेच्या न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स न्यू ओगीच म्हणपाचें. हें 2011 उद्घाटन जाल्लें हाजें, पण हाजें आजून गाळे लोकांक दिल्लेय ना. तुवें पळयतलें हांगा रूफ लीक जाता हे पावसान, प्रत्येक पावसान जाता, पण ताका मागीर तें टेम्पररी कितें जाता. हें उदक तुवें पळयतलें हांगा, हें उदक हांगा सांठोवन उरलां. हें मुद्दाम हांगा दवरलें आहा. आतां हें उदक एक्सपोर्ट करपाक जाल्यार हांव नकळो हें उदक हांगा सांठोवन दवरलेलें आसा. हातून मलेरिया जावं जॉन्डीस कसले तरी रोग जातले, हांगा मच्छर जातले. आनी तुवें परिसर पळयतलो हांगा सगळो भितर कचरो सांठिल्लो आहा. ते कचऱ्याचो डंप केल्लो आसा, अक्षरशः गार्बेज डंप जाल्लो आसा. सगळे कडेन तुमी पळयत आज हांगा बायलां दादले जाणटेले सगळे येता. कांदोळ गंव व्हरपाक हांगा ही सोसायटी आसा. तातूंतल्यान वजन व्हरतना पडून दुखापती जावपाक शकता. तर हांगा सगळे स्लिपरी जाल्ले आसा. पावसान हांगा भर हो पावस हांगा भरलेलो आसता. सरकारचे दोळे केन्ना उगडटले नकळो, कारण सगळे CM येवन गेले हांगा. सगळे इलेक्शना पयलीं सगळे CM हांगा उतर दिवन गेले की आमी हे गाळे लोकांक दितले. गरिबाचे गाळे आसा, ही दुकानां आसा, ती अजून गरिबाक कोणाकूच अलॉटमेंट केल्ले ना. थोड्यांक एक 4-5 दुकानां म्हाका उगडी दिसता हांगा. पूण हे कित्याक जाता तें म्हाका कळना. प्रश्न विचारतना सुडा कडल्यान सुडाक हे कितें तरी लाभ दिवपा आसा. सुडाक दिवपाक हांचे कडेन पयशे ना. हांचे कडेन कृषी मेळावे करपाक 4-4 कोटी आसता. कसले कसले मेळावे चालूच आसता. अन्न महोत्सव म्हण आनी कसलो महोत्सव आमकां 4-4, 5-5 कोटी काडटा. मंत्री आपल्या गाडी 38 लाखाच्यो गाडयो घेता. पूण तुमकां लोकांक लागून पयशे भायर काडपाचे तांचे कडेन फंड ना. म्हाका वायट दिसता. आनी म्हजी मागणी आशिल्ली CM कडेन की हे तात्पुरते करचे न्ही, ठिगळे लावचे न्ही. हांगा लायब्ररीन सगळें उदक भरिल्लें आसा. तुमच्या लायब्ररी वाचनालय जें आसा, ते गरीब लोक येता हांगा, जावं जाणटेले येता, ते वाचनालय सगळें उदक थंय बॅरलां अशी दवरलेलीं आसा उदक भरपाक. आनी हे जाता तितले बेगीन त्वरीत 24 तासा भितर हें काम जावचें अशी म्हजी मागणी आसा. चंद्राम, तुम्ही सद्याक एक्स चेअरपर्सन आणि आज सद्याक त्या वार्डाचेर तुमची मिसेस निवडून आयिल्ली आसा. मार्केट जें तुमकांच पडटा सद्याक, आनी मार्केटाची परिस्थिती आहा सारकी वायट आहा. कित्याक उदक भरलें आसता, लोकांक वचूं मेळना. हाजेर एज अ कावन्सिलर, एज अ तुगे मिसेस कावन्सिलर म्हणून तुमी कशें पळयतात? तर एक्चुअली कशें आसा, आमी म्युनिसिपालिटी म्हणून जेन्ना जें काम करता न्ही, तें लोकां खातीर काम करता. आनी तें वॉर्ड पळोवन जावं आमगेलें जी पयलींच्यान एक सिस्टम आसा, 1 नंबर वॉर्ड, मागीर 2 नंबरान काम करताले प्री मॉन्सुनाचें, तशें न करता ज्या जाग्याक चड पयलीं इम्पॉर्टन्स आसा त्या जाग्याचेर पयलीं काम करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी पळयलें आमगे बस स्टँडार उदक भरलें. प्री मॉन्सुनाचें काम हरशीं स्टार्ट जाल्लें एक 1.5 म्हयन्या पयलीं, तरी पूण हें उदक जें भरलें न्ही, तें कारण अशें आसा की त्या जे कमर्शियल स्पॉट आसा न्ही, थंय कोण चडशें लक्ष दिना. फक्त आपल्याच वार्डा पुरतें पळयता. ही जी हें आसा न्ही, मानसिकता, ती मातशी चेंज करपा जाय. आनी आमी चडान चड कॉन्सन्ट्रेशन ह्या ज्या कमर्शियल एरियेन, धार्मीक एरियेन, ज्या जाग्यार चडान चड लोक येता थंय हें काम पयलीं जावपाक जाय अशें म्हाजें स्वताचें मत आसा. आतां मार्केट कॉम्प्लेक्साचें सुद्दां जर जें कितें दुरुस्तीकरण, रिपेरींग कितें करपाचें आसत न्ही, जाल्यार ताका तें पयलीं हात घालपाक जाय. कारण तेजे वयल्यान आमकां फुडलें मार्केट जे आमी हें करपाक सोदताले, ऑप्शन करपाक सोदताले, ती परिस्थिती सगळी पळोवनूच लोक ऑप्शनाक येतले. अदरवायज तें डिफिकल्ट आसतलें. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आनी हांव वायस चेअरपर्सनाच्या मार्फतूय रिक्वेस्ट करता की हें सगळें काम चडान चड बेगींतल्या बेगीन तांणी करचें. म्हाकाय लोकां कडेन तशी कंप्लेनी आयल्यो म्हणून हांवें मार्केटाक विजीट दिली. मार्केटान वचून हांवें पळयलें सगळें उदक कशें भरता, गळटा,
खरेंच सामकी वायट परिस्थिती आसा आणि तशें हांवें आमचे चेअरपर्सनाक सगळे वचून हांवें सांगलें कित्याक तशी आमची बिझनस मिटींग अजून एकूय जावना. मिटिंगी जाल्यो कमिटी काडपाच्यो मिटींग जाल्यो 2 म्हयने जाले इलेक्शन जावन. कमिटी काडपाची मिटींग जाली आनी एक स्पेशल मिटींग जाली सोंप्याची. तेजे नंतर कितें विचारतलो कितें सजेशन दितलो कितें सांगतलो म्हणल्यार तशें अजून ऑफिशियल मिटींग जावना. तरी पूण ऑफ द रिकॉर्ड हांवें चेअरपर्सना कडेन उलयलां की अशें मार्केटांतलें आनी खंयचें उलयलां. तो म्हणटा की आपण सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर केला एस्टिमेट केला कॉन्ट्रॅक्टराक दिला करतले पूण आतां 2 म्हयने जाले अजून तर कांय जावना. सो हांव अजुनूय आतां चेअरपर्सनाक मेळपाक येयलो म्हाका मेळूना. अजुनूच ताका सांगतलो की बेगींतल्या बेगीन करचें काम म्हणून. इवन तेंच न्ही जर आमचे प्री मॉन्सून वर्क सुरू सारकें जाल्लें ना आमचे कडेन लेबर सारके ना गाडये सारके ना खरेंच वायट परिस्थिती आहा. पण ती चेअरपर्सना कडेन आमी परते आतां मिटींग एक घेवची आनी हे सगळे पॉयंट डिस्कशनाक येवचे अशी एक मागणी करतलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाडत आसात. सोमारा मडगांव वाठारात ब्रेक फेल जाल्ल्यान आपतकालीन सेवा मडगांव नगरपालिकेच्या गाडयेन 3 पार्क केल्ल्या स्कूटरांक धपको दिलो. सुदैवान कोणाक व्हड दुखापत जावंक ना. पळयात पुराय बातमी. सायडी आनी लोक आशिल्ले फुडें बस आशिल्ले दोगूय सायडींतल्यान ब्रेक फेल जालो आनी सायडीक घेतलो. लोकांक कांय त्रास करूं ना. लोकांक सालवार करपा लागून सायडीक घातलो. ऍक्सिडेंट जालो ताका पयलीं ते एक स्लीप जावन पडलो चालीचेर एकतो बायक घेवन ताका सेफ करपाक तो सायडीक ताका सेफ केलो आनी सायडी आनी लोक आशिल्ले ताकाय सेफ केलो. तुझ्या वांगडा कोण आशिल्ले गाडयेन? लेबर आशिल्ले. कोणाक कितें जालां? ना लोकांक सालवार केलो. दोग जाण सालवार जाले. दोग जाणां सगळे सालवार केलो. तो म्हणटा ब्रेक फेल आसलेलो तो वाचोवपा खातीर तेणें ब्रेक लागना म्हणटा सर. 3 गाडी डॅमेज जाला सर. 3 गाड्यो कोणाक तुमचे त्यो? आमची त्या स्टाफाची सर. त्या स्टाफाच्यो. ओके. आनी कोणाक कितें कोणाक लागला काय ना फक्त गाडयांक लागला? पयलीं कोणाचो तरी सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो. तो म्हणटा ताका वाचोवपाक आपूण हें करतालो आपलो ब्रेक लागना म्हणटा तो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी मनीषा जाधव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यात कांय वाठारांनी उदकाची समस्या निर्माण जाल्या. धरणांतल्या उदकाची पातळी लेगीत उणी जाल्या. फाटली 30 वर्सां जाली अणजुणे धरणाचे गाळ उसपुपाचे काम जावंक ना. WRD विभागान केन्नाच यत्न करूंक ना. त्या भायर तांच्या अधिकाऱ्यांक लेगीत अभ्यास ना असो आरोप पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरान केला. आयकात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी जे सध्या उबे आसात ते अंजुना डॅमार जो मेजर सोर्स आसा पोडोशा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा थंयसर हांगांतल्यान उदक सप्लाय जाता. जे पोडोशाच्यान बार्देस तालुका तसोच बिचोली तालुक्याक उदीक सप्लाय जाता. पूण ह्या वर्सा पावस कमी पडल्या कारणान हेचे उदकाचे जे लेवल आसा ते सामके कमी जाला. ऑफिशियल सांगता की सेम आसा पूण आमकां तरी दिसना की तशें आसा. हांव म्हयनो जुलय आतां चालू आसा. मे म्हयनो जे जुनान पावस पडपा जालो तो पडूंकूच ना. ताजो 1 म्हयनो डिले जाल्लो पावस ताजो हो इफेक्ट आसा अशें आमकां दिसता. गेल्या वर्सा सादारण लेवल आसलें उदकाचें ह्या वर्सा लेवल आसा 68.1 आनी गेल्या वर्सा तितकेंच आसलें अशें ते म्हणटा. पूण आमकां तरी तशें दिसना. तेजेर लक्ष दिवपाक जाय म्हणजे पावस पडोंक ना. आनी ह्या वर्सा 1 म्हयनो पयलीं हेंच्यांनी उदीक सोडलेलें जे उदकाचे गेटी आसता त्यो 1 म्हयनो पयलीं काडलेल्यो. नॉर्मली ते डिसेंबरान काडटात. हेजो इफेक्ट ह्या वर्सा जाला आनी पावसूय कमी पडला ताचो इफेक्ट जाला. आमी पळयतात की उदीक सप्लाय जे आसा ते सामके कमी आसा सद्या जशें बिचोली आनी हितून बार्देस तालुक्यान घरांनी उदीक कमी येता नळाक आनी जे रातचें उदक येता पूण दिसाचें उदीक येना. नॉर्मली आमकां पावसाचें सामकें फास्ट फ्लो आसता उदकाचो ताचो हो इफेक्ट आसा. म्हणजे पावस पडूंकूच ना आनी हेंच्यांनी अजून डॅम अजून भरूंक ना. आतां जुलय म्हयनो जातलो ऑगस्ट आसा केन्ना हो डॅम भरतलो आनी वयर पावस पडोंक ना अशें आमकां खबर आहा. म्हणजे ज्या घाटार पावस पडल्या उपरांतूच ह्या डॅमान उदीक भरता. आनी आमकां कळ्ळां की वयर अजून पावस तसो सफिशियंट पावस ना जाल्ल्या कारणान ह्या डॅमान उदीक येवंक ना. अंजुने धरणाचे उदक पुराय दिवचल तालुक्यात लोकांची तान भागयता. पूण उदकाची पातळी कमी आशिल्ल्या लोकांक उदकाचे पुरवण सारखे जायना. ह्या धरणाचे गाळ उसपोवपाची गरज आसा.
असे पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकराचे म्हणणे. ऐकात. आता हे उदक कमी कित्याक जाला तर अंदू मान्सूनचो पावस आसा तो सारको व्यवस्थित पडोंक ना आनी ज्या तारखेक तो दर वर्सा पडटा ती तारीख जी आसा त्या तारखे उपरांत तो पडलेलो आसा आनी आतां सुद्दां पावस जो पडटा तो पावसान सातत्य ना म्हणजे प्रचंड प्रमाणात पावस आसा तो जून जुलय म्हयन्यांत जातालो पूण आतां जुलयची 3 तारीख आसा आनी जुलयच्या 3 तारखेक सुद्दां पावसाचें प्रमाण जें आसा तें पयलीं सारकें ना. आतां कांय दिसा पयलीं पावस आसा तो मोठ्या प्रमाणात पडलेलो पूण तेतून सातत्य ना आनी कितें जाल्लेलें आसा की हें जें हंजुणें धरण जें आसा जेन्नाच्यान म्हणजे गेली 30-40 वर्सां ते कार्यान्वीत जाल्लेलें आसा पूण तेच्या उपरांत ह्या धरणा भितर जो साठलेलो गाळ आसा तो काडपाच्या नदरेंतल्यान आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा जेका आमी जलसंपदा खातें म्हणटा त्या खात्यान कांयच यत्न केल्लेले ना. तेंचे जे अधिकारी आसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भात कांयच अभ्यास केल्लेलो ना आनी त्या अभ्यास न केल्लेल्या कारणान आतां कितें जाल्लें की धरण बांदच्या पयलीं थंय मोठ्या प्रमाणात जंगल जे आसा ते उदका सकयल गेल्लेले. आतां जंगल उदका सकयल गेल्लेले त्या वेळार थंय जी झाडां झोपां आसली त्या सगळ्याचो गाळ जो आसा ती सगळी जी आसा ती कुजलेली आसली आनी तेंची पाळां मुळां जी आसा ही सगळी त्या धरणाच्या एकंदर जलाशयान सांठोवन तेतून कितें जाल्लें आसा की जी जागा उदकान व्यापपाक जाय आसली ती जागा ह्या सगळ्या गजालींनी व्यापलेली आसा आनी हे भितर जो गाळ साचलेलो आसा गेल्या कितल्याश्या वर्सां सावन तो काडपाच्या नदरेंतल्यान खात्यान यत्न केल्लेले ना. तेंच्यांनी हाच्या पयलीं एक प्रस्ताव केल्लो की पणसुले हांगासर आमी धरणाची आणखी एक धरण बांदताले आनी ते धरण बांदून उदक सांठयताले पूण थंय धरण करप तांकां कठीण आसलें कारण तो पुराय जो वाठार आसा तो पर्यावरणीय संवेदनक्षम आसा. पुराय वाठार जो आसा तो म्हादय अभयारण्य भितर येता आनी ताका लागून ते धरणाचो प्रस्ताव जो आसा तो पूर्णत्वाक येवंक ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. लोकसभेचे वेंचणुकेक 9 म्हयने उरल्यात पूण सत्ताधारी भाजपा लोकां मेरेन पावपा खातीर खंयचोच मार्ग सोडना. हे केंद्रीय रणनितीचो एक भाग म्हूण गोंयच्या कांय वाठारांनी जनता दरबार चालू आसा जातून मंत्री हाजीर आसतले. महसूल मंत्री आंतनसियो बाबूश मोन्सेरातान आयज मडगांवांतल्या पयल्या जनता दरबाराक हजीर रावलो. पळयात पुराय बातमी. जनता दरबारा उपरांत मंत्री मोन्सेरातान पत्रकारांक म्हायती दिली. चडश्यो कागाळी वैयक्तीक स्वरुपाची आसली तरी व्यवस्थेच्या पावंड्यार ती सोडोवपाचो यत्न करपाचेर फावो ते लक्ष दितले अशें मोन्सेरातान सांगले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कामां करपा खातीर लोकांकडेन मनीसपणान संपर्क सादचो अशेंय तांणी सांगले. ऐकात. See, more of the grievances, if you have heard from the public, is more of a personal nature. The difficulties what they are facing. There were some issues as far as the deputy collectors and the Mamla issues are concerned. See, whatever we could address, we tried to address. We have instructed basically the Mamlaras and the deputy collectors to be more basically to give a human touch as far as the public is concerned. You know, as far as their grievances are concerned, and they should not make them to run from pillar to post. I think you should basically, if a thing is not within your department, they should go to some other department. Then they should basically guide them which is the department which they got to do the follow up as far as their job is concerned. गोवा शहराक साऊथ गोवा जनता दरबार आशिल्लो त्या जनता दरबाराक हांव वचून मेळ्ळो आनी ती हांवें सगळें डिस्कस केलें. नंबर 1 डिस्कस केलें की TCP जे पळय आसा प्लॅन एप्रुवल करतात तांकां जाय तशें एप्रुवल करतात. विजीट मारनासतना एप्रुवल करतात. वाडाचे वयर ते कन्स्ट्रक्शनाचे लायसन्स दितात आनी दुसरें हायकोर्टाची ऑर्डर आहा तांणी वचून ती सायट इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी एक मेमोरंड करपा जाय आनी तो मेमोरंड ते फायली लावपा जाय. त्या सायट इन्स्पेक्शन करनासतनाच TCPचे एप्रुवल दिता ऑफिसान बसून पर्संटेज घेवन हें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. दुसरी गोष्ट सांगलें कलेक्टराची एक ऑर्डर आहा की 3 रस्त्यांचेर बिझनेस सेंटर्स आसपा जायना म्हण 50 मिटर आनी 100 मिटरां भितर. ती ऑर्डर ताका दाखयली. ती ऑर्डर अजून कोण इम्प्लिमेंट करना ती इम्प्लिमेंट करची म्हण आमकां त्रास जाता म्हण गाडी बिडी चलोवपाक तें दाखयलें. आनी तिसरी गोश्ट ताका सांगलें जी पळय देवळां आसात देवळांक मामलेदार आहा मामलेदाराक टायम मेळना ती टू लूक आउट इन दॅट. तेन्ना एप्लिकेशन करून दिलें ताका हांवें तेन्ना एक गव्हर्मेंट रिटायर्ड जज आसा ते अपॉयंट करचे आनी फूल फ्लॅज पावर ऑफिसर
ओपन करची म्हणून. ते लायन क्लब ऑफ जुदा म्हणून ते आमकां सगळ्यांक बिल्डींग डिस्टर्ब जाता, व्हडल्यान म्युजीक घालता ते. हाजी आवय मातशी एल्डरली आसा, ताका हार्ट प्रॉब्लेम आसा, आमी तांकां बंद कर म्हणून सांगिल्लें. आनी काय ना, आतां सॉल्व करता म्हणल्यार सरान सॉल्व करता म्हणल्यार पळयता म्हणल्यार. आनी वे बी तांच्यांनी एम्बुलन्स गेटीर लॉक लावन सोडला. वे बी एम्बुलन्स येवपाक वे बी ब्लॉक केला. थंय एक एक्सरे युनिट आसा, ती वे ब्लॉक केला तांच्यांनी. आतां आमी मातशें सरा कडेन रिक्वेस्ट केला ते मातशें सॉर्ट आउट करपा म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परमब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु पौर्णिमा हो भारतीय धार्मिक उत्सव सगळ्या आध्यात्मिक आणि शैक्षणिक गुरूंक मान दिवपा खातीर समर्पित आसा. गुरु हो आदर्शाचो प्रतीक जो मार्ग दाखयता. सोमारा राज्यांत गुरु पौर्णिमा व्हडा उमेदीन मनयली. पळयात स्वर्गंधा मुळावी शाळा मांद्रे विद्यार्थ्यांचे गुरु पौर्णिमेच्या निमतान दिल्ले भाशण आणि घरात पालकांची केल्ले पुजेचे कांय खीण. तसेच माझ्या बालमित्रांनो, तुम्हा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम आणि अखंड वाहणारा झरा. गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम आणि अखंड वाहणारा झरा. गुरु म्हणजे निष्ठा आणि कर्तव्य. गुरु म्हणजे निष्ठा आणि कर्तव्य. गुरु म्हणजे निस्सीम श्रद्धा आणि भक्ती. गुरु म्हणजे निस्सीम श्रद्धा आणि भक्ती. गुरु म्हणजे विश्वास आणि वात्सल्य. गुरु म्हणजे विश्वास आणि वात्सल्य. गुरु म्हणजे आदर्श आणि प्रमाणतेचे मूर्तिमान प्रतीक. गुरु म्हणजे आदर्श आणि प्रमाणतेचे मूर्तिमान प्रतीक. आज आषाढ शुद्ध पौर्णिमा हा दिवस आम्ही गुरुपौर्णिमा म्हणून मोठ्या आनंदाने साजरा करीत आहोत. या निमित्त सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. गुरुपौर्णिमेला आपण व्यास पौर्णिमा असेही म्हणतो, कारण आदि गुरु व्यासांचा जन्म या दिवशी झाला होता. भारतीय संस्कृतीत गुरुचे स्थान अति उच्च आहे. गुरु हे परमेश्वराचे दुसरे रूप मानले जातात. गुरु हे तेजस्वी सूर्याप्रमाणे असतात. ते समाजाला ज्ञान देण्याचे कार्य करतात. ते आपले मार्गदर्शक असतात. म्हणून आपण नेहमी त्यांचा आदर करावा. चांगला अभ्यास करून आपल्या आई वडिलांचा, गुरुचा आणि शाळेचे नाव लौकिक वाढवावे. गुरु त्यांच्याजवळ ज्ञान आणि अनुभवातून शिष्याला मार्गदर्शन करत असतात. कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन मडके बनवतो, त्याचप्रमाणे गुरु आपल्या संस्काराने आदर्श घडवतात. गुरुचे ज्ञान सागराप्रमाणे अथंग आहे. आपण त्यांच्या पुढे नम्र राहावं. ज्ञान कण वेचले पाहिजे, कारण गुरु बिन कोण दाखवी वाट. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान फुटबॉल सर्तीत पॅरिश यूथ नुवेचेर 4-2 अशें जैत जोडले. हे पंगडान 12वे काणा बाणावले विलेजर्स पंचायत कप जिखले. ही 44वी काणा बाणावले फुटबॉल सर्त आशिल्ली, जी बाणावले मैदानाचेर बरीच रंगली. पळयात रंगतदार डावपेच. फायनलीत बाणावले मैदानाचेर टाय ब्रेकर वरवीं पॅरिश यूथ नुवेक नावेली स्पोर्टिंग क्लबान 4-2 अशी मात केली. दोनूय पंगडांनी आपल्या परीन बरे यत्न केले, पूण पॅरिश यूथ नुवेचे यत्नाक यश आयले ना. खेळा मळार भुरग्यांक पयली जी आवड आशिल्ली ती आता ना. जीएफएचो अध्यक्ष डॉक्टर कायतानो फर्नांडिसान खंत उक्तायल्या. तेन्ना येतले घरांतले भायर सरतले तेन्ना आमचे फुटबॉल प्लेयराक मातशें आनीक एनर्जी येतली. आतां आमी पळयता नुवेचे जेन्ना प्लेयर फुडें गोल मारपाक वयता
फुल त्यांचा सपोर्टर त्यांना सपोर्ट करता आणि जोशान ते 1 गोल मारपाचो तेंच्यांनी 2 गोल मारले असोच तांकां उर्बा मेवली जाल्यार दोन्ही सायडीचे नावेली आणि नुवे सायड बरी परफॉर्मन्स करतले अजून पर्यंत ते बरे केवल्या आणि अशेंच तेणी उरलेले हाफूय खेळचे बरे भाशेन विदाउट एनी हे करिनासतना बऱ्यांतलो बरो आमी एक बांदावली एक बरो ग्राउंड तुमच्या पंचायतीन करून दाखोवचो म्हणून हांव मागता आणि GFA आता तुम्ही जाणा लास्ट 8 महिने जाले आम्ही न्यू कमिटी येयल्ली आसा आणि जेन्ना बेनावली येता तेन्ना म्हाका म्हजो एक इश्ट मिस जाता जाजू तो सदांच आमकां फुडें सपोर्ट करपाचो आसतालो आणि थंयसर कितें आसा सर आमी हें करुया तें करुया म्हणून फुडें सरतालो आयज आमी ताका मिस करता आणि GFAन कितें प्लेयराचे आतां कोण थोडे कंप्लेनी करता मॅच फिक्सिंग करता म्हणटा जेन्ना आमी टेन्युअर आमी घेतलो हातीन आय एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट हू हॅज कंप्लेन दीस मॅच फिक्सिंग टू द क्रायम ब्रांच आणि तेजेर एक्शन घेवन दोन्ही टिमीक पुलिसांनी आपोवन तेंच्याशी चौकशी करून फिक्सिंग करपाचे मागीर बंद जाल्ले आसा हेच फुडें जे कितें GFAचे सायडीन आसा फुटबॉलाक बरे भाशेन दवरपाक जावं तो ग्रास रूट लेवल फुडें आमी कसो दवरचो आयज फुटबॉलर आमी म्हणटा संतोष ट्रॉफीक फाटी पडटा आमी कित्याक फाटी पडटा आमचे प्लेयर मातशे जे सिनियरान पावले तांकां दिसता दे हॅव अचीव एवरीथींग बट दे हॅव नॉट अचीव एवरीथींग दे हॅव टू थिंक दॅट दीस इज माय करियर फुटबॉलान कितें आयज एक गेम खेळलो हांवें 2 गोल मारले तुका नेक्स्ट तेतून चान्स पडटलो तिसरे गेमीनूय तुवें ट्राय करपाक जाय आपूण 3 गोल कसो मारतलो तो ते आमी आयज काल धरिना आमचो ब्रँडन आसा तुमचो गांवचो भाव इंडियन खेळता प्रायड आमकां गोंयकारांक जायते गोंयके पयले खेळटाले इंडिया टिमीन आयज कोणूच ना कित्याक आमी आमचे सायडीन लॅकिंग आसा कित्याक आमी ते पॅशन जे पयले आहले फुटबॉलान ते ना आमी कितें चिंतता फुटबॉलान चल्लो जाल्यार रावलो नाजाल्यार लंडन चल्लो म्हणून ते चिंतिनाका ट्राय टू कीप दीस इज माय करियर कम फॉरवर्ड अँड हेल्प गोवन फुटबॉल गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि डिलन रॉड्रिगीस. IMDन ह्या सप्तकाक गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून व्हड पावस आनी खर वारे येवपाची शिटकावणी दिल्या. पावसाक लागून ह्या सप्तकात तापमानात कांय अंश देंवपाची शक्यता आसा. IMDन 6 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी करून ह्या काळात व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या सप्तकात पावस पडटलो आणि खर वारे गळपाचो अदमास आसा, जाका लागून पालसांना कोसळपाच्यो आणि झाडां पडपाच्योय धोको निर्माण जाला. IMDन मंगळारा चडावत आनी उणें तापमान 28 आनी 23 असो अदमास उक्तायला. ह्या सप्तकात व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास. 6 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी. ह्या काळात पावसा वांगडाच खर वारे, चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 28 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.